Kalpamunkar. Speaker sir, I rise to support the demands listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 58, first of all, I would like to thank Honorable Minister for Women and Child Development for being very prompt to act on my LEQ, which was taken for discussion on 18 July, for providing me with the list of pending cases of Grah Aadhar and Ladli Lakshmi in Murmagaon constituency, along with the details of compliance which the applicants need to comply with to start getting the financial benefit. तेजे लागून सगळ्यांक पयलीं हांव आमच्या मंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे Speaker sir, I request the Honorable Minister to sanction all the pending application under the Grah Aadhar and Ladli Lakshmi which are verified as per the scheme. ही आता जी पेंडिंग उरलेली आसा यांचे सगळे व्हेरिफिकेशन जाला त्यांची मात्र जाता इतले बेगिना मातशी सँक्शन करून दिया. Also to clear cases marked to committee once for all, as some of these are pending for more than 5 years due to want of some documents, especially the marriage certificate. हे सगळे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केलेले आसा, मातशे कमिटीनसून क्लियर करून दिवचे इतलोच हांव आमच्या मंत्र्याकडे रिक्वेस्ट करता. आणि माझे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीची हे ज्यो कमिटी कडेन जे पेंडिंग केसेस आसा ती मातशी क्लियर करून दिवची म्हणून. Honorable Speaker, I would also request the Minister, there are about 50 field assistants who are appointed on contract basis in the year 2016 under Director of Women and Child Development and placed at various CDPO offices are demanding regularization of their service. It has been 8 years now that they are not in service. So I request the Honorable Minister to kindly help this field assistant and regularize their services. Speaker sir, परत एकदा हांव सांगपाक सोदता, लास्ट टायम हांव उलयलेलो आमच्या मिनिस्टराक की गृह आधार एप्लिकेटर आनी बेनिफिशरी जी आसता पळय तांकां डेली ट्रॅवल करचें पडटा आमकां पेंजीम टू जेल ऑफिस नाजाल्यार वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंटान जे रिमार्क रेज केलेले आसता पळय फॉर द्या जेन्ना तेंची खंय तरी स्किमींग कितें अडचण येता तेन्ना जाल्यार तांकां ट्रिपी मारची पडटा. ती एकदां दोनदां गेले सुद्दां जाल्यार पणजे तेंची कामां जायना. सो तेजे लागून एक रिक्वेस्ट आसलेलो मिनिस्टरा कडेन दॅट आमचे ICDS जी ऑफिस आसा पळय तालुका लेवल आमचे मुर्मगांव तालुका लेवलाचेर जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता सगळे एप्लिकंट आनी बेनिफिशराक हेजो मॅक्सिमम फायदो जातलो, कित्याक तांकां पणजे नांव वयता ते आपल्या मुर्मगांव तालुका भितर तांकां सगळ्यांक हेजो बेनिफीट मेळटलो. स्पिकर सर, सगळ्यांनी हांगा उलयलेले आसा अंगणवाडीचे बाबतींत, जे अंगणवाडी वर्कर्स आसा आनी अंगणवाडी हेल्पर्स आसा. सो आयज आमी सगळे जाण जाणा जे तांकां अंगणवाडी वर्कर्स आसा तांकां ऑनरेरियम जो मेळटा तो 10,000 आनी जे हेल्पर आसा तांकां 6,000. तांकां तेजो कसलोच बाकीचो बेनिफीट मेळना जसो ESI PF बाकीचे आसा ते. सो हांव मागता खरोच कमी आसा जो तांकां हो बेनिफीट मेळटा तो वाडोवचो म्हणून तेंचो हेल्पराचो वाडोवचो आनी प्लस आमच्या वर्कर्सांचो वाडोवचो आनी प्लस तांकां बाकीची जी बेनिफिट्स आसा ESI PF हेवूय तांकां खंय तरी बेनिफीट मेळचे म्हणून हांव डिमांड करता. त्याच प्रमाणे आमचे खुबशे स्कुलां आसा, म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशीं स्कुलां आसा जी गव्हर्मेंट स्कुलां आसा जी खंय तरी बंद पडलेली आसा. थोडी क्लासरूम आसा थंयसर भुरगींच ना, वेकंट आसा. सो ही खुबशी अंगणवाडी जी आसा जी बॅड शेपान आसा, एक धाकट्या रुमांनी घेता, भाड्याच्या रुमांनी, इल्लोसो रुमांनी, ते ह्यो जर स्कुलाचे रूम जर आमी युटिलायज करूंक शकले जाल्यार हांव मागता मिनिस्टरा कडेन ती अंगणवाडी आसा ती ह्या स्कुलाच्या रुमांनी आमी शिफ्ट करूंक शकतले म्हणून. Speaker sir, speaking on demand number 54, town and country planning. Speaker sir, आयज आमच्या आख्ख्या मुर्मगांव तालुक्यात एकूच इश्यू आसा आनी हो जेन्युइन इश्यू आसा. स्पिकर सर, तुमकां खबर आसा कित्याक तुमीय चेअरमॅन आसात ते आमच्या मुर्मगांव PDAचे. जो इश्यू म्हणटा तो आमकां NOC जी आमकां नेवीनसून घेवची पडटा आनी हे नेवीचे NOCक लागून ही आख्खी आमचे मुर्मगांव प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीच्या अंडर जितली एरिया येता तांकां सगळ्यांक ही आमकां NOC घेवची पडटा. आनी जी NOCक आमी एप्लाय करता ताका ऑलमोस्ट 1 वर्स 2 वर्स 3 वर्सां अशें लायता. हे बेगिना मेळना. जो घर बांदपाक सोदता ताका बावड्याक घर बांदपाकूच मेळना कित्याक NOCक लागून. आनी कंपल्सरी केला जे पर्यंत NOC मेळना ते पर्यंत आमचे मुर्मगांव PDA ताका परमिशनूय दिवंक शकना. ही आयज जी कंपल्सरी जाल्लेली आसा पळय तेज्या लागून खुबशे लोकांक त्रास जावपाक लागले आसा. लोक खरेंच त्रासान आसा. सो हांव मागता हेजेर मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे जी ऑलरेडी परमिशनां दिल्लेली ग्राउंड+1 आनी थोड्यांनी कितें जालें ग्राउंड फ्लोरूच बांदलो, फर्स्ट फ्लोर बांदूं ना कित्याक तेंचे कडेन पयशे नासले त्या टायमाचेर. आतां जर बांदपाक वयता जाल्यार तांकां नेवीचे NOC मागपाक लायता. अरे आतां तेंच्यांनी ऑलरेडी जे सँक्शन जाला ताका सुद्दां
NOC मागपाक लागलेले आसा. म्हणून अशा लोकांक थंयसर त्रास जावपाक लागलेले आसा आनी तेज्या लागून खुबशीं घरांची जी PDNसून कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिवपाची उरल्या ती तेंच्यांनी दिलेली ना. तेजेर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर TCP तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता कितें हो जो NOCचो इश्यू आसा जो आमचो स्पेशली नेवीचे NOCक लागून जो मुर्मगांव तालुकाक लागता पळय हो खंय तरी सुटकारो करून दिवचो, कित्याक आमच्या आख्ख्या मुर्मगांवच्या तालुकाचे लोक खरेंच त्रासान आसा ह्या NOCक लागून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 55 म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, परत एकदा हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता मिनिस्टर आमचे जे मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा जे सड्याचेर न्यू बांदलेले आतां 2.5 वर्सां जालीं बांदून, तेजें इनॉग्रेशनूय जालें 2.5 वर्सां. आतां ते 3दा तरी म्हाका दिसता ती ऑफिसां ऑक्शन केली, बट म्हाका दिसता अजून पर्यंत थोड्यांनी एग्रीमेंट सायन केले MMC कडेन म्हणून तेंच्यांनी डेपोजीट केले 1 लाख रुपया, बट तांकां ती शॉपां अजून पर्यंत स्टार्ट करपाक मेळना. 1 वर्स जालें, ते इंट्रस्ट आसा तो तेंचो लॉस जावपाक लागलो आसा. 1 लाख डेपोजीट करून दवरलेले आसा, बट अजून पर्यंत मेळोना. लास्ट टायमी तो इश्यू घातलेलो कितें वॉटर कनेक्शनाक लागून ते CMन सांगला करून दिता म्हणून. त्याच प्रमाणे ह्याच ऑफिसांनी हांव मागता मिनिस्टरा कडेन जे आमचे डिजेबल जे दिव्यांग लोक आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशे असे आसा तांकां खंय तरी मार्केट कॉम्प्लेक्सान 1-2-3 आमकां एक ऑफिस तांकां ते शॉप दिवचे जे आपले ते स्वताचे आपल्या पांयाचेर उबे रावंक शकता. सो मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आसा तो अर्बन डेव्हलपमेंटाच्या अंडर येता म्हणून हांवें लास्ट टायम आमच्या सोशल वेलफेअर मिनिस्टराकूय सांगलेले हे आमचे ते दिव्यांग भुरग्यांक लागून हांगा एक रिकमेंडेशन करा म्हणून. 1-2-3 जी थंयसर शॉपां आसा ती आमच्या दिव्यांग भुरग्यांक दिवची म्हणून. त्याच प्रमाणे थोडी शॉपां आसा ती आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी महिला मंडळाक दिवची, कित्याक तेंच्यांनी स्वता आपल्याचे जे प्रॉडक्ट्स आसा पळय ते शॉपांनी थंयसर दवरून ह्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान दवरून आपल्याचे स्वताचो वेवसाय करूंक शकता. स्पीकर सर, हो खुबसो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. आमच्या मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्लेले सुद्दां कितें हे बेगीनच्या बेगीन आपूण जाग्यार घालतलो म्हणून. मुर्मगांव म्युनिसिपालिटीन आयज आमचे 72 डेली वेजीस लेबरर्स आसा, हांकां ऑलमोस्ट सर 15 वर्सां जालीं. 15 वर्सां जालीं बावडे ते काम करता आनी तेंची जी सॅलरी आसा ती फक्त 16,000 रुपया आसा पर मंथ आफ्टर डिडक्टींग दी PF आनी ESI. आनी इतले ते काम करता आनी तेंची फॅमिली जी आसा ती व्हडली फॅमिली. हे लोक तांकां ते 16,000 म्हणटा ते टोटली कशे ते पयशे तांकां पावना, खूब त्रास जाता. आनी जे हिस्पान ते काम करता आयज आमचो आख्खो वास्को सिटी क्लीन दवरपाक लागून जे ते सगळी आमची डटी कंडिशनान जशें काम करता म्हळ्यार क्लिनींग ऑफ गार्बेज, सिरवेज, फिश एंड वेजिटेबल वेस्ट एक्सेट्रा अशे खुबशे म्हळ्यार गटरान देंवन काम करप सगळे हे काडप म्हळ्यार इतली मेहनत करून हे लोक जर तांकां 16,000 पगार मेळटा आनी 15 वर्सां जाले अजून पर्यंत तांकां आमी अजून पर्यंत तांकां रेगुलरायज करूंक शकना. ऑलरेडी मिनिस्टर तुमी आमकां एश्युरन्स दिले प्लीज आमचे मुर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे जे 72 डेली वेजीस लेबर तांकां कन्फर्म करचे, कित्याक ऑलरेडी पेंजीम कॉर्पोरेशनान ऑलरेडी तेंचे लेबर असले डेली वेजीस ते कन्फर्म जाल्लेले आसा, रेगुलरायज जाल्लेले आसा. तशेंच आमचे मातशे मुर्मगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे 72 डेली वेजीस लेबरान कन्फर्म करचे. स्पीकर सर, तसोच आमच्या सड्याचेर मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा. खरो तो प्लांट आसा तो तितलो म्हळ्यार तो आमकां ते गार्बेज ट्रिटूच करपाक पावना आमी थंयसर. इतलो डम जावन पडलेलो आसा गार्बेजीचो थंयसर, जे आमचे सेग्रिगेशन आसा ते सारकें जायना, कांयच ना. सो आमकां खरोच गरज आसा, कित्याक ते गार्बेजीक लागून आख्ख्या आमच्या सड्याच्या लोकांक तेजो वास घेवचो पडटा. आनी जसो वारो मारलो काय सगळ्यांच्या लोकांच्या घरांनी तो इतलो सारको बॅड वास वयता. लोक खूब थंयसर त्रासान आसा. खूब लोक येवन कंप्लेनी करता कित्याक ट्रिटमेंट प्लांटाक लागून. सो हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टरा कडेन जसो की आमकां एक न्यू मॉडर्नायज प्लांट दिवचो ट्रिटमेंट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जसो की सालिगांव आसा, आमचे कुरचरे बाब निलेशान थंयसर स्टार्ट केल्लो आसा, असो एक आमकां एक ट्रिटमेंट प्लांट थंयसर दिवचो, कित्याक लागून थंयसरलो जो इश्यूज आसा तो एकदां आमी सेटल करूंक शकतले. स्पीकर सर, speaking on demand number 68, forest. Now, there is demand for the people from Murmagaon Taluka for setting up a new range forest office in Murmagaon Taluka. Amka speaker sir, थंयसर range forest office ना मुर्मगांवान. जर कसले इश्यू फॉरेस्टाच्या बद्दल ट्रीच्या बद्दल रिलेटेड इश्यू आसा जाल्यार आमकां मडगांव वयचें पडटा. स्पीकर सर, मुर्मगांव consists of about 44.00 hectare private forest as identified. आनी इतले आसून सुद्दां आमकां एवरी टायम मडगांव वयचें पडटा. सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन बेगीनचे बेगीन आमकां एक न्यू रेंज फॉरेस्ट ऑफिस मुर्मगांव तालुकाक लागून दिवचें म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन वन मोर आमचे एक सड्याचेर एक फेमस जॅपनीज गार्डन आसा एट हेडलँड सडा.
इज लुझींग हिज ग्लोरी वीच इज वॉज वन खूप फेमस असलेले आमचे जॅपनीज गार्डन म्हणजे कितलेशे लोक येताले. हांव मागता मिनिस्टरा आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर ते हे आमचे गार्डन आसा ते घेवचे आनी थंयसर कित्याक ते फूल फॉरेस्टूच भाशेन आसा गार्डन, तेज्या लागून ते थंयसर आमच्या बेगीनच्या बेगीन बरें. स्पिकर सर, लास्ट पॉयंट उलयतना हांव मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदता की आमच्या मुर्मो गोवान एक लोक खुबशे भयान रावपाक लागलेले आसा. कितें एक असो इशू जाल्लो आसा कितें आमची जी सड्या वरसून जे हर्बर आमी वयता, जो रोड आमचो आसा थंयसर कितले तेजे सायडीक खूब व्हडलीं व्हडलीं झाडां आसा आनी ते झाडाक मार्कींग केल्लेलें आसा. आनी हे मार्कींग केल्ल्या कारणान थंयसर लोकांच्या भितर भंय जाला की झाडां मारपाक सोदता काय म्हणून. सो तेज्या लागून म्हाका चीफ मिनिस्टरान म्हटलेलें की हेजे भितर फायंड आवट कर. सो ही जी मार्कींग केल्ली आसा ती PWDन केल्लेली आसा आनी ही फायल धाडलेली आसा तुमकां सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. हांव तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मुर्मुगांव की 340 झाडां आयडेंटिफाय केल्लेली आसा आनी हो एक्सटेंशन ऑफ रोडाक लागून हो रोड थंयसर एक्सटेंशन करपाची गरजूच ना. कित्याक आमचो न्यू रोड ऑलरेडी जाल्लो आसा, जो फ्लायओवर जाल्लो आसा. हो रोड जो आसा तो आमचो ट्रेडिशनल जे हर्बल लोक वयताले तेंच्या लागून आसलेलो. कित्याक पयलीं हो रोड एक्सटेंशन कित्याक करपाक सोदतालो, कित्याक ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून. आतां ट्रान्सपोर्टेशनाक रस्तो ऑलरेडी आमचो जाल्लो आसा. सो ही 340 झाडां प्रोटेक्ट करपा लागून जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांनी फायल येयली आसा. सर हांव तुमकां इतलेंच रिक्वेस्ट करता, कायंडली ही स्टॉप कर, कित्याक ही खरीच ही झाडां थंयसरली अननेसेसरी मारपाची गरज ना. इतलें सांगून हांव स्पिकर सर तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं.